प्रकाशनेच्या पुस्तकाची सुरवात. ही देवान जेजू क्रिस्ताक केल्ली प्रकाशनी. रोखडे कितें कितें घडचें आसा तें आपल्या सेवकांक दाखोवंक देवान ताका ही केली. आपल्या दुतांक धाडून देवान ती जुवांवाक आपल्या सेवकाक कोडीत केल्या. हो आपणें देखला तितलें सांगता आनी देवाच्या उतराक आनी जेजू क्रिस्ताचे गोवायकेक साक्षी दिता. जो कोण हें बाकीत वाचता आनी जी कोण तें आयकताय आनी तातूंत बरयलोलें आसा तें पाळटात तीं सुभागी, कित्याक काळ लागीं पावला. आजेंतल्या 7 पवित्र सोबांक जुवांवाचें चीट जो आसा, जो आसलो आनी जो येतलो, ताची आनी ताच्या सिंहासना फुडें आसात ते 7 आत्म्याची कृपा आनी शांती तुमकां. सुरवेजपूर म्हाका अशें म्हणटालो तें हांवें आयकलें. एफिसाचे पवित्र सोबेच्या दुतांक अशें बरय. आपल्या हातांत 7 नखेत्रां धरून आसा आनी 7 भांगाराची दिवल्या मदें भोंवता ताचो संदेश हो. तुवें कितें काम केलें, कितलो भार घेतलाय आनी कितें थिरायेन तूं वावुरलाय तें हांव जाणो. खोटे मनीस तुका माननात म्हूण हांव जाणो आनी कोण दोर्मदूत न्हय जावन आपूण दोर्मदूत म्हूण सांगतात तांची परिक्षा तुवें केल्याय आनी ते फुटकिरे म्हूण तुका कळ्ळां. तरी आसतना तूं पयलीं म्हजो मोग करतालोय तसो आतां करिनाय म्हूण तुजेर हांव शीण करतां. तूं कितलो खाला पडलाय तें चिंत. तुजें जिवीत बदल आनी पयलीं करतालोय तशें कर. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. जोयत व्हरतात तांकां जिविताच्या झाडाचें खावंक दितलो. म्हणुया, जोयत व्हरतात तांकां जिविताच्या झाडाचें खावंक दितलो. जो मनीस नुस्त्यांची भूत घेवन चलना वा पातक्यांच्या मार्गार भोंवना वा अधर्मी मनशाच्या सांगाता बसना तो खरोच भागी. सर्वेस्पराच्या उपदेशांचेर ताचो संतोश. दीस रात ताचे नेम तो मनांत नियाळीत आसा. जबाब. जोयत व्हरतात तांकां जिविताच्या झाडाचें खावंक दितलो. व्हांवत्या वाळेचे देगेक लायिल्ल्या रुखा खाला परमणें जातात फळां आनी कदींच बावन पडनात तांची पानां. असल्या रुखा वरवीं तो मनीस. सगल्यो ताच्यो करण्यो सुफळ. जबाब. जोयत व्हरतात तांकां जिविताच्या झाडाचें खावंक दितलो. पूण नश्ट्या मनशाचें अशें न्हय, दुबावीन अशें न्हय. तें कोण जाणय. वाऱ्यान उबोन वेता तसलें पोल. बऱ्या मनशाची वाट सर्वेस्पर राखता पूण नश्ट्याची वाट निसंतनाक पावयता. जबाब. जोयत व्हरतात तांकां जिविताच्या झाडाचें खावंक दितलो. उद्गार. Soy sorbes fora, soy sorbes fora, soy sorbes fora, soy sorbes fora. सोमी म्हणटा, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता ताका आसतलो जिविताचो उजवाड. Soy sorbes fora, soy sorbes fora, soy sorbes fora, soy sorbes fora. लूका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून जेरिक्या लागीं पावता आसतना कोण एकल्या कुड्डो रस्त्याचे देगेर बिकेक बसून आसलो. खूब लोक तेवशिलान वेता ताचो आवाज आयकून ते कितें काय
म्हूण ताणें विचारलें. नाजरेतकार जेजू तेणें वेता म्हूण ताका सांगतोच तो आरडून म्हणूंक लागलो, जेजू दाविदाच्या पुता, म्हजी काकलूत कोर. आनी फुडें वेताली ताणें ओगो राव म्हूण ताका बोबाट केली. पूण ओदीकूच आडून तो म्हणत रावलो, दाविदाच्या पुता, म्हजी काकलूत कोर. जेजू थांबलो आनी ताका आपणाशी हाडूंक लावन तो लागीं सरतोच ताणें ताचे कडेन विचारलें, हांवें तुका कितें केलेलें जाय? ताणें म्हणलें, सायबा, म्हाका नव्यान नदर येशी कर. जेजून ताका सांगलें, नव्यान नदर घे, तुजे बावाटान तुका बरो केलो. आनी रोकडीच ताका नदर आयली आनी देवाची तुस्त करीत तो ताचे फाटल्यान गेलो. आनी हें पळोवन सगळ्यो लोकान देवाक वाखाणलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मुखेल बोल नव्यान नदर घे. नियाळाक आदार. भावार्थ आमकां दैवीक जिवीत जिवंक आपयता. हें जिवीत जियेतलो जाल्यार काळीज मनाचें बदलप करप खूब गरजेचें. जिवीत आमचें वांकडें वेता तेन्ना आमी खरो मार्ग धरचो आसता. आमी जितली वायट मार्गान वेता तितले पावटी आमचें पातक वाडत वेता. ह्या पातका वरवीं आमचेर वायट अदृश्टूय बी येता. वो पातका वरवीं पिडेक आमी आमंत्रण दिता. पातक सोडून नवी नदर घेवन नवें जिवीत आपणाक जाय. हें करतले जाल्यार आमच्या पातकी जिविताचेर खोलायेन नदर घालून आमचें जिवीत न्हवसरूंक जाय. अशें केल्यार आमचें जिवीत पोरजोळी जावंक पावतलें. आयच्या वाचपांनी आमकां अशेंच मेळटा. लुकाचे शुभ वर्तमानांत जेजू एका कुड्ड्याक बरो करता. आपल्या आदल्या पातकांची दूख धरून जेजू लागीं आपली काकलूत कोर म्हूण हो कुड्डो मागता. तशेंच तो आपलो भावार्थ जेजूचेर घोट दवरता. जेजू ताचो भावार्थ पळोवन नव्यान नदर घे म्हूण सांगता. आनी फुडें तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो आश्वासन दिता. आयज आमकां असलोच भावार्थ आसूंक जाय. नवी नदर न्हवसरणीच्या मनान घेवन ह्या कुड्ड्या मनशा सारको भावार्थ आमी घेवंक आपणाची गरज आसा. जेजूची वळख खोलायेन घेवन भावार्थाची नवी नदर घेवया आनी आमचें दैवीक जिवीत भावार्थान जिवंक वावरुया. म्हजो थाराव. म्हजें जिवीत तुज्या अखंड भावार्थान जियेतना नवी नदर घेवन हांव तुजे फाटल्यान येवंक वावुरतलीं.